नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। शेतकार आणि पिळगांव गावचे लोक ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकाराच्या मार्गदर्शनाखाला दिवचल पोलीस स्टेशनात वेदांता आड कागद दाखल केला। पिळगांवचे सगळे शेतकार आणि गावकार एकठांय येऊन गावच्या रस्त्यावयल्यान सुरू जावपी या बेकायदेशीर खण येरादारी थांबोवची अशी माहिती दिल्या। तसेच रस्तो मोडपाचे मशीन पोलिसांनी जप्त करचे, ना जाल्यार सोमारा आम्ही पोलीस स्टेशनाचेर धरण्यार बसतले अशी शिटकावणी ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकारान शेतकार फुडाऱ्या वांगडा खण मालकांक आनी पुलिसांक दिली। गोयची ही पहिली मायन जी 50 वर्सांचे लिजात सरकारी मान्यतायेन चालू जाली, पण ह्या चालू करपाच्या गडबडीन ती कंपनी गावकारांक विश्वासान घेवंक फाटीं उरली काय, वा सरकाराचे नियम पाळून गावकारांक फाटीं सोडून ती फुडें सरपाचो यत्न करता काय कितें असो प्रश्न उपरासता। येता ते ऑक्टोबर मेरेन आनीक 3 मायनिंग चालू जावपाची आसा। ज्या कंपनीन लीज घेतला वा कोण काम करपाचे आसा ते गावकारांक विश्वासान घेऊन काम करतले काय ना आणि सरकार हातूंत हस्तक्षेप करतलो आणि गोंयकारांक योग्य फायदो मेळटा हाची खात्री करतलो काय ना असोय प्रश्न उपरासता। कारण ज्या गावांत मायनिंग जाता त्या गावचे सैमाक हानी जाता। जर मायनिंग कंपनी गावकारांक विश्वासान घेना जाल्यार गावच्या लोकांनी आपल्या गावांत मायनिंग करपाक दिवचे तरी कित्याक, हो लेगीत एक मोठो प्रश्न उपरासता। आमी पिळगांवचे फार्मर आमी आतां पळय एका शेत लावपाची तयारी बीन सगळी केल्ली आसली आनी हेंच्यांनी आतां कितें केलें काय म्हटल्यार अचानकूच ट्रान्सपोर्ट चालू केलो। त्या टायमाक आतां लोक सारके आमचे हें जाले आहा, चवतण कशें पडलेले आहा, बायलां जावं जाल्यार आमचे शेतकार जाल्यार सगळे गांवांत आनी सगळे हळशीक जाल्ली आहा। ते रोडाक वचपाची चलपाची परिस्थिती ना अशी केल्या हेंच्यांनी। आतां हेंच्यांनी बेग्यानच्या बेग्यान ते आतां हेंच्यांनी बंद करचो ट्रान्सपोर्ट आनी ती मशीन यूज केला पळय ते मशीन तेंच्यांनी पुलिशेन हाडून हांगा थंय दिवचें तें बेग्यानच्या बेग्यान केलेलो वेदांतान तो सगळो बेकायदेशीर आसा। कित्याक तेंच्यांनी आयज तांकां जे हायकोर्टान जे कितें पळय कंडिशनां घालून दिल्ली की तांकां थंय कितें रोडार मेंटेन करपाक जाय, रोडार कॅमेरा लावपाक जाय, जे कितें रेबो जातलो कितें तो आयज थंय परिस्थिती सारमाचेर अशी जाल्लेली आसा, टू व्हिलराक ते चलपाक परिस्थिती ना। आयज आमचे कडेन फोटो आसा त्या जाग्याचेर, जाल्यार अशे परिस्थिती आमी कशें जगपाचें सारमाचेर 200 मिटरा भितर जर घरा जर ते म्हणटा सरकार कोर्ट म्हणटा कितें जर हांकां लीज दितना तांकां सांगलेलें आहा कितें की 200 मिटरान घरां आसपाक जायना म्हणून, जाल्यार आयज सारमांचेर आमची सगळीं घरां 10-10 मिटराचेर आसा, 15-20 मिटराचेर आसा। ते सारमांचे कारण करपाचें कितें, धुल्लो खावपाचो। कितलीं वर्सां जालीं आयज 7 डेकेड जाले, 8 डेकेड जाले म्हणटा मायनिंग चलता, पूण आमकां तेचो बेनिफीट पिळगांवकारांक आनी सारमांचे कारण कांयच मेळलो ना। तेन्ना आमच्या आतां सरकाराक आनी आमच्या मामलेदार सगळ्यांक आमचे विनवणी आसा की आमची शेतां आमच्या ताब्यान दियात। आमी तुमचे कडेन कळकळीची विनंती करता, कित्याक आमकां शेता शिवाय मार्ग ना, कित्याक मायनीन आमचे सगळे काबार केल्लेले आसा हांगा। तेन्ना आमी ती शेतां लावन आमच्या भुरग्या बाळांची पोटां भरता आनी आमचें जिवन फुडलें जगता। कित्याक मायनींग आमची पोटां भरपाक मायन जावंक ना, ती भायल्या लोकांची पोटां भरपाक मायन जाल्लेली आसा। जे कॉन्ट्रॅक्टर हाडले ते सगळे भायले हाडलेले आसा आनी आतां सुद्दां थंय काम करता ते सगळे आमचे गोंयचेच लोक आसा, पूण ते आउटसायड बिचोलीम आसा। आतां आमच्या लोकांनी कितें करपाचें, आमच्या लोकांक हांव 2015 जेन्ना VRS लायली तेन्ना आमचे 30-35 सगळे शेतकार आसले कामगार, तांकां घरा धाडले, तांकां आयज काम ना, तेंची भुरगीं बाळांक शिक्षण अर्दवट उरल्या, तेंचे खंय आतां तांकां सीक जाले कितें जालें तांकां डॉक्टराक वयताले काय हें ना, फॅसिलिटी ना, पयशे ना तेंच्या कडेन, परिस्थिती बिकट जाल्लेली आसा। कित्याक आतांची जे आयज रिटायर्ड जातले आसले ते भुरगे 15 घरा धाडले, तेंची परिस्थिती कितें जातली, तेंची भुरगीं सारकी हेकायले। तेन्ना आमकां आनीक सारमांचे म्हणटा ती मायनिंग नाका, तुमी करात, कायदेशीर करा कितें तें। आमी मायनिंग ऑब्जेक्शनूय हाडिना, पूण आमकां त्रास करून तुमी मायनिंग चलोव नाकात इतलेंच आमचें सांगपाचें आसा। तुमकां खबर आसतली की हालीं गेल्या विकान जे ऑनरेबल हायकोर्ट जे जजमेंट येयल्लें मायनिंग ट्रान्सपोर्ट संदर्भात, तितून गायडलायन्स आनी SOPs क्लियर आसल्यो। म्हणजे त्यो जर गायडलायन आनी SOP जर फोलो खंयची कंपनी करता जाल्यार कोण काय ऑब्जेक्शन करचो ना। पण आमकां दिसतलें की डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आपूण कितें तरी जबाबदारी घेवन कितें तरी एक्शन घेतलो म्हणून स्टेप्स इनिशिएट करतलो। बट अनफॉर्च्युनेटली आयज पासून तेंच्यांनी कांय केल्लें गेल्लें ना आनी आयज आमी पळयताले अचानक वेदांता कंपनीचो ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जालो। वेदांता जे क्लेम करता की तांकां लीज ऑप्शनान मेळ्ळा, तांकां EC मेळ्ळ्या, ते EC मेळ्ळ्या तांकां तो रोड मेळूना, तो रोड प्रायवेट रोड, ज्या जाग्यांचेर ट्रान्सपोर्ट जाता तो ट्रान्सपोर्ट मेन म्हणजे कम्युनिदाद प्रॉपर्टी, जर आमी एक मेंबर आसा त्या प्रॉपर्टीच्यान वता तो, थंय आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन्स फायल केले DMG मुखार आनी पुलीस स्टेशना मुखार। आमी 4 एप्रिलाक एक ऑफिशियल कंप्लेनूय दिल्ली एज अ कम्युनिदाद
की तो रोड जो आसा पळय तो आमकां कोणाक दिवपाचो ना, अनऑथरायज यूज जाता तो स्टॉप करचो आनी आमी थंय फेन्सिंग घातलेलें. म्हणून दादागिरी जी आसा पळय काही कॉर्पोरेट लॉबीची अशी आसा की आयज तेंच्यांनी हेवी मशिनरी हाडून ती फेन्सिंग सुद्दां उडयलेली आसा. तो व्हिडिओ आमी PIक शेअर केला आनी आमी डिमांड केला की ते मशीन आसा पळय ते मंडे म्हटल्यार हांगा शिफ्ट करूं हांगा जाय, ना जाल्यार सगळे शेतकार हांगा बसतले. दुसरी गजाल, टेनंटेड प्रॉपर्टीज, शेतकार टेनंट आहे, त्या प्रॉपर्टीच्यान तुम्ही ट्रान्सपोर्ट व्हरता आनी सरकार कांयच उलयना. तुम्ही कायद्यान ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट करा, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. जी तुमकां गायडलायन घातल्या SOP घातल्या तुम्ही करात, बट प्रायवेट प्रॉपर्टीच्यान जर तुम्ही ट्रान्सपोर्ट करूंक वसात जाल्यार आमी परत आड येतले. आनी आयज आमी ऑफिशियल कंप्लेंट दिल्या आनी मंडे जर हाजी कितें जबाबदारी जायत जाल्यार हेजी कितें जायत अनटुवन सिच्युएशन ताची जबाबदारी फूल ह्या सरकारी यंत्रणेची आसतली. आमी SDM रोहन कासकऱ्या कडेन आतां उलयल्या, ताकाय व्हिडिओ शेअर केला, ताकाय रिप्रेझेंटेशन शेअर केला की कंप्लेंट दिवन जर तुम्ही बारीक मनशाचे तुम्ही आयकना जाल्यार वयचे कोणा कडेन. आनी हायकोर्टाची इन्स्ट्रक्शन आसतना आयज येदी व्हडली ही सो कॉल्ड कॉर्पोरेट वेदांता ते आयज जर विदावट गायडलायन आमकां कांय खबर नासतना प्रायवेट प्रॉपर्टीच्यान जर व्हरता जाल्यार हेका कोणाचो गरज आसा हे एक विचार करपाची गोंयकारांक गरज आसा. आनी अशा तरेन जर तुम्ही प्रायवेट प्रॉपर्टीच्यान अतिक्रमण करून जर फाल्यां मायनिंग स्टार्ट करतले जाल्यार तुमची मायनिंगची गोंयांत गरज ना. तुम्ही कॉरिडोर करात, सेपरेट व्हरात, सिस्टमॅटीक मायनिंग करात, कोणाचो कांयच ऑब्जेक्शन ना. बट तुम्ही जर प्रायवेट प्रॉपर्टीच्यान शेता भाटांच्यान जर तुम्ही वर्षात तर ताका आमचो सदांच विरोध आसतलो. इतलें हांव तुमच्या मुद्द्यान सांगता.